वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सकाळ झाली असा येला पूजना ब्रेकफास्ट करपाक. काल पोळ्याचे पीठ काढलेले म्हणजे केलेले डोसा बॅटर. आई थोडे असं म्हटले पोळे करताले आणि ऋतू वेळेस स्कुला वचोंक ना. ऋतूचे कान दुखता घराचे रातभर न्हिदवना. एक साइड कान दुखता खंय खबर ना कशें ते थंडेन म्हाका दिसता दुखता बी आसतले. रातभर तो न्हिदवना. मागीर सकाळी 5:30 असो आमी न्हिदला. तळमळटालो सारको म्हणजे सो ताका दुखताली दिसता कोणा खबर. म्हणजे थँक गॉड आसलेले म्हणून सांगते ड्रॉप्स इयर ड्रॉप्स जाल्यार घातले. आतां जस्ट बसला चाय पिवपाक. चटणी नाका ताका श्रीखंड जाय श्रीखंड. काल शॉपार गेला आनी श्रीखंड घेवन येयला. श्रीखंड खूब आवडटा. ओके सो आतां बरो आहा तो बसला. तो म्हटले बेगीन ब्रेकफास्ट करून वचून म्हाका नुस्तें हाडून वचूंक जाय. नुस्तें ना नुस्तें नाल्यार जेवण वचना हांगासर. ऐकता बेगिना हां बेगिना हांव मेळ्ळी पोळे आनी चटणी काल केलेले थोडे आसा. म्हटले पुरो आमकां आनी कितें करपाचें. तो काय चटणी खायना. ताका श्रीखंड दिला. आनी तुका सांगू भायर इतले कडक वत पडला. वत येता आनी तेवढे काळोख जाला पळय तूं बाय. तेवढे काळोख जाला फूल काळोख जाला. खूब गरमी येता नाका आतां. बोंदेरा फाल्यां पडलेला पुरो. फाल्यां हें आसा बोंदेरा. फाल्यां बोंदेरा आसा वयतली आमी फाल्यां. आनी फाल्यां पावस पडना पुरो. लास्ट इयर गेल्ली पळय बरें आसलेले. पावस बी कांय नासलेले. लेट पडलो ते आसूं मागीर पडले आतां. पण सेटअप बी आसता तेंचे स्टेज बी ते फ्रेंडान सगळें केला. सगळे स्टेज बी सेटअप बी सगळें. सो आतां पळोवया कशें कितें आहा तें. फाल्यां वयतली आमी बोंदेरा. ओके कर ओके चाय पिता मागीर आमी या नुस्तें हाडपा. आयज आमी हांगा वयतली खंय तें मालिम जेटी ओपन जाला म्हणटा. पळोवया कित्याक सदांच पणजी वयता न्ही आमी नुस्तें हाडपाक. सो आयज म्हटलें मालिम जेटी थंय बेतीम ते पळोवया. ओपन जाला न्ही हय ओपन जाला आतां कित्याक तेंचे बंद आसता. जून जुलय अशें तेंचे बंद आसता जेटी. सो म्हटलें लागीं आहा न्ही थंय वचचें आनी तुमकां दाखोवया. म्हटलें कितें नुस्तें पळोवया. नुस्तें हाडटा नुस्तें जाल्यार जेवण वचना हांगासर ताका लागून. ओके तो करता हांव पोळे. ऋतू सांग हाय म्हणटा. हाय म्हणना किरा विना. आनी ते श्रीखंड खा ते फक्त ते पोळे खायनाका सुके सुके. आं थोडं हाय म्हण. थोडं फिनिश कर. हे घेवंक जाय मेडिसीन घेवंक जाय. आं थोडं फिनिश कर. तो बसला हांव ब्रेकफास्ट करपाक. शिव पुजा करता आनी पोळे गरम गरम खावंक बरें लागता. सो हांवें म्हाका फक्त 2 फ्राय केला. तो आयलो की मागीर फ्राय करतले. चटणी केले ग्रीन चटणी बरें जाता. आनी तुमकां सांगलेलें हांवें मेथीचे पोळे. आई आयले तेन्ना तुमकां दाखयता हांव कित्याक ती परफेक्ट आहा मेथीचे पोळे. म्हाका इतलें जमना ते मेथीचे पोळे. जाल्यार मम्मी इतली पळय तेन्ना तुमकां मेथीचे पोळे तुमकां शेअर करता. ऋतिकाक न्ही अशें परत अशें थंडेशें जालां. म्हणजे चड ना अशें मातशें पण वयता नाकांतल्यान थंडी वयता. सो आतां आमी न्ही डॉक्टर चेंज केला. ज्यो पयलीं आमी वयताली पळय थंय वचून कांय अशें हें ना. म्हणजे तो गेले न्ही आमी तो फक्त एंटीबायोटीक दिता आनी एक सिरप दिता. सारको चॅक बीन करना. सो म्हटलें आतां आमी डॉक्टर चेंज करया की परत थंडी जावप हें बरें न्ही. सो आतां आमी वयता पूनम संभाजी म्हणून पर्वरी. सो थंय आतां वयता आमी. ओके पळोवया म्हटलें तिचे कडेन वचून कितें अशें बरें जाता पळोवया. सो आनी आमची एक सबस्क्रायबर आहा ललिता. तिणें एक नंबर दिला आमकां म्हापसा एक डॉक्टर आहा खंय तिणें एक नंबर दिला. तो म्हटलें पयलीं हिचे कडेन पळोवया हिचे कडेन. आनी हिचो नंबर हेजे न्ही आमकां हेणें सांगलेलें जोसेफिनान सांगलेलें अशें अशें पूनम संभाजी कडेन वच म्हणून. ती चायल्ड स्पेशलिस्ट. ओके सो म्हटलें पयलीं हिच्या कडेन या पूनम संभाजी कडेन. हेजे कडेन पयलीं करया आमी मेडिसीन हेजे पळोवया थंडीचे. आनी तिणें आमकां बरें एक्सप्लेन केलें आं. म्हणजे फ्लू वॅक्सीन बीन आमी दिवंक ना ताका फ्लू वॅक्सीन बीन आमकां. आनी डॉक्टरूय आमकां कांय सांगना. जे आमी पयलीं वयताले पळय ताणें आमकां कांय सांगूंक ना की फ्लू वॅक्सीन बी अशें दिवंक जाय म्हणून. हिणें आमकां काल बरें एक्सप्लेन केलें फ्लू वॅक्सीन दिवंक जाय बी म्हणून. सो बरें म्हणजे चॅकअप बरें केलें तेणें. सो म्हटलें पयलीं हिचे कडेन या पूनम संभाजी कडेन. इफ हिचे कडेन कांय अशें जायना जाल्यार ती सांगलेली हांवें. आमच्या सबस्क्रायबराक एक नंबर दिला म्हापसाचो डॉक्टर म्हणून. नांव कितें गांवस
गावच कितें डॉक्टर गावस. मागीर थंय पळोवया म्हटलें. सेकंड ऑप्शन तो आसा. तो काल तेन्ना मेडिसीन बीन दिला ऋतुकाक आनी इम्युनिटीचे सिरप बीन दिला. इम्युनिटी सिरप न्ही आमचे एक सबस्क्रायबर आसा जे दुबय आसता. डॉक्टर कोरिया म्हणून डॉक्टर ती दुबय आसता. आमचे व्हिडिओज बी पळयता. तुमकां खबर आहा न्ही ऋतुका परत परत थंडी येता म्हणून न्ही तिणें न्ही एक हें इम्युनिटी बिल्ड जावपा लागून न्ही एक सिरप दिल्ले. ओके एक्स रिच म्हणून तिने दिल्ले. आमी तेच ताका कंटिन्यू केला. आमी दाखयता तुमकां. तिणेन बरोवन दिल्ले. ती म्हणपाली तुका दी हें पळय हें एक्स रिच म्हणून हें दी ताका इम्युनिटी मातशें बरें जाता. ओके सो हें आमी चालूच दवरला ताका. आनी काल आमी गेल्ली पळय डॉक्टरा कडेन पूनम संभाजी कडेन तिणें हेंच बरोवन दिलां. हें बरें आहा. आनी ती बाबडी दुबय आसता पळय ती बरी आहा. अशें कितें बाबा घरान रितीक बी बरो ना न्ही अमकें अमकें अशें कर तशें कर सांगता. सो तिणेंच तें बरोवन दिल्लेलें. सो काल आमी डॉक्टरा कडेन गेले तेणें सेम हेंच बरोवन दिलां. आनी एक असलें घेतला आमी. सो मेडिसीन दिला आनी थोडेशें सिरप बीन दिला. पळोवया तेजे कडेन वचून पळयता आमी. तुमकां खबर आसतलें तिजें यूट्यूब चॅनल आहा पूनम संभाजी डॉक्टर पूनम संभाजी म्हणून बरी ती. ओके इंस्टाग्रामार बी आहा ती. सो अशें भुरग्यांक बी बरें हय न्ही म्हणजे अपॉयंटमेंट घेवपाचें ना. कॉल ना ऑन द कॉलिंग ऑल्सो यू कॅन टेक अपॉयंटमेंट. व्हिडिओ कॉल ऑल्सो तुका मेळटा. हय न्ही म्हणजे व्हिडिओ कॉल करून डॉक्टराक उलोवंक शकता तुमी कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार. पण बरें आहा तेजें आवडलें म्हाका. मेन म्हणजे कितें तो आमी पयलीं वयताले पळय भुरग्यां कडेन ते इंटरेक्ट जायनालो. येतालो चॅक करतालो हां जालें. ही ना सारकें विचारता कितें कशें कितें हायट वेट बी सगळें विचारता. आनी बरी पळोवया आतां तिणें फ्री वॅक्सीन बीन दिता म्हटलां कशें तें. मातशें ताका थंडी जाला परत थंडी कशी आसा कांयच खबर ना. आनी हो क्लायमेटूय सारको ना. आमगे तरी थंड तरी हाडना पिना कांय ना. आनी हो वेदर असो आसा पावस येता कडक वत पडटा आनी घरा येवन गटा उदक पिता. सो मातशें ताका थंडी आहा. ताका लागून म्हटलें खावपाक बिवपाक कांय हें करना. हें नाका तें नाका. आतां पळय ताका हांवें पोळे आनी चिकन दिला पुरो खंय. एक पोळे खावपाक जायना त्या कडेन. इतलो 9-8 वर्साचो चेडो तो एक पोळे त्या खावपाक जायना. नखरे हें नाका तें नाका कशें जातलें सांग पळोवया. आनी तें मेडिसीन घेवंक जाय आयकत ना भुरगे कितें सांगपाचें. ओके चला एक पोळे उरला म्हजें खाता मागीर रेडी जाता. ओके भायर सरला आनी मम्मीचे आत्तां कॉल केले हांवें. थंय पावस ना खंय कडक वत खंय. आनी मम्मीकूय अशें थंडी जाला खंय भयणीकूय थंडी जाला खंय. एकल्याक जालें न्ही थंडी मागीर सगळ्यांक जाता तें. आनी त्या भुरग्याकूय थंडी जाला खंय सगळ्यांक थंडी जाला. ऋत्वीक पळय थंय गेलो. आमच्या कॉलेनी योगा बी आसता. सगळे जाण बायलां वयता. म्हाकाय वचूंक जाय मातशें मोठें जाला हांव काय योगा बी वचना. हांव घरात करतलें. आनी म्हाका अशें योगा बी करपाक आवडना. वॉकिंग म्हाका कितलेंय सांग तूं करपाक करतलें हांव. पण योगा बिगा ते पांय वयर कर हें वयर कर म्हाका जायना. म्हाका स्टार्ट करूंक जाय. मोठें जाला हांव. शिव म्हणटा आपलें पोट फुडें येयला खंय. जेन्ना आमी फोटो बी घेता न्ही पोट भितर शिवाचें अशें सांगलां. वॉकिंग कर म्हणून आयकत ना. घरा मशीन पडला सारकें तेच तें. चला बायक घेवन वयता कित्याक वता पावस ना ते. आनी बेतीम न्ही तेवटेन कार पार्किंग बी मेळना. सो म्हटलें बायक घेवन या म्हटलें. राव बसता. ओके चला आसा आमी समजली बंद म्हणून. भायर गाडयो बी कांय नासलें ताका लागून समजलें की आयज बंद आहा म्हणून. आसा गाडी पार्क कर. चड अशें ना नुस्तें कळटा. हांगा खाली आहा. इसवण चड आहा खंय. शिवाय पयलीं दोळे इसवणाचे गेले. बांगडे आहा. तिसरी आनी हे वेल्ल्यो बरे आहा. वेल्ल्यो न्ही बरे मोठे मोठे आहा. बरे रवा फ्राय करूंक जाय. कुरकुरीत लागता. करी करया. तूं खातलो वेल्ली कशें बरें जिते आहा पळय रे. एक क्रॅब कशें 500 रुपया खंय किलो. किंगफीश न्ही चड येयला. हें बेबी किंगफीश हें पळय. अबे कसलें वत पडटा. अबे हांगा कुल्ले आहा. ते मातशें मोठे आहा थंयसर फुडें पळय. बांगडे कशे 350.
पापलेट हांगासर व्हडले आहा किंगफीश 550 किलो 550 हे 450 फ्रेश आहे म्हणे धाकटे गे कित्याक फाल्यां खायना फाल्यां शनिवार संडे करायचं संडे करतले आमी चड फ्रिजींग की आतां दवरल्या न्ही बरें जायना धाकटे गे फ्राय करपाक हां एक धाकटेशें पळय रे इसवण मोरी हात दुखले सारके तूं करता नाका नाका ना पुरो जिते आते वी हा किंगफीश नी चड येयला अबे हांव कुल्ले थंय हा अशें वच्चे यो किंगफीश नी खूब येयला बेबी किंगफीश मागीर व्हडले किंगफीश आसा पण चड इतलें नुस्तें ना बरें हांगा पळय कितल्या बारीक बारीक फुलां हे कशें कुल्ले 300 रुपया व्हडले 2-3 पोके अशें ना ते कुल्ले न्ही मातशें हें आसा पोके आहा हेवी ना हें ना न्ही थिंगा पापलेट बीन कांय ना म्हाका ते बारीक सुंगटां जाय बारीक सुंगटांय ना किंगफीश चड आहे प्रायस हे कशें पापलेट 400 बारीक बारीक आनी हेजी करी बरें जातली सुद्दां आनी हांगा क्रॅब कशें 300 आयज चड ना नुस्तें कमी आहा हो किंगफीश कितलो व्हडलो फुल्ले मातशें म्हाका पोके दिसता पापलेट कशें हे दाखय रे काडून ताजे आहा कशें म्हटलें 1100 रुपया का थंय चणाक पळया कितले व्हडले आहा एक चणाक थाली करया आतां नाका मम्मी येवनी नाका नाका हात दुखले हांगा सो फीश कटींग करपाक ना आयज सगळें क्लीन केलां हांगासर सो आतां आमकां थंय वचूंक जाय ब्रिजा पोंदाक न्ही थंय जालें घेवन की आयतारा बी जातलें न्ही आमकां मागीर चड घेतला पापलेट घेतला आनी कुल्ले आनी इसवण जस्ट पावले वदोळ बारीक बारीक कामां आसलेली नुस्तें अजून साफ करूंक ना कपडे बी सुकलेले काडले कपडे बी आनी रितीक बसला स्टडीज करपाक मातशें बस म्हटलें आतां बरो आहा तो मातशें दुखता म्हटलें स्टडीज कर नाजाल्यार ताका वाज येतलो बसून बसून ओके कपडे सगळे सुकलेले काडले घडी करपाकच पुरो पळोवया म्हटलें मागीर आनी आयज दाखयता तुमकां बरें खूब जाला फुलां आनी लास्ट टायम हांवें हें हाडलेलें निमाचे प्लांट दाखयता तुमकां बरें लांब जाला सो केन्ना केन्ना कितें करता हांव रितिकान म्हणजे न्हाता न्ही तो उदकान मातशें बॉयल करून ते ताका न्हायता केन्ना केन्ना आनी बरें लांब जालां दाखयता तुमकां आनी फुलां पळय कितलें जाला जाय तेन्ना फुलां मेळना खूब जाला फुलां रोखडें सुकता 2 टायम उदीक घालचें पडटा रोखडें सुकता कोकोनट पळय आतां वयतना व्हरोंक जाय चवथी वयतलें न्ही गाडी घालून व्हरपाचें पळय बरें जालां फुलां आनी हें पळय नीम सगळें वयर पावला कोडू लागता आंबट न्ही रे कोडू लागता आनी हें पळय अळूचें पान ओके कितें घाल तुवें ओके तूं चला जाता बारीक बारीक कामां गरमेन नाका आतां न्हावंक ना हांव म्हटलें नुस्तें बिस्तें साफ करया आनी थंयच्यान आयले रोखडें हांवें दाळ केलें सकाळीं न्ही दाळ म्हणजे तूर दाळ आनी मूंग दाळ भिजत दवरलेलें हांवें पुरो जालें बेगीन बेगीन दाळ केलें म्हटलें ऋत्वीक काय नुस्त्याचें हुमण बी खावचो ना ताका दाळूच जाय सो दाळ हांवें चडूच केला सो हांवें चिंतलेलें की पापलेटचें हुमण करया म्हणून सो नाका पापलेटचें हुमण केलें आनी कोण खावचो ना आनी फाल्यां नुस्तें खायना फाल्यां तशें दवरलें न्ही तें मागीर बरें लागना म्हटलें संडे शिव बिजी आहा इव्हेंटाक खाता सो म्हटलें नुस्तें चड हाडलें हांवें
सो पापडचे हुमण हा पळय संडे करया म्हटले. आता दाळ केला आनी इसवण फ्राय करया, आता कुल्ले फ्राय करया जाले. आणि पयर शिवनाथांनी हे हाडलेले चिबड हाडलेले. हाडटा सामके कच्चे आसलेले, पिकोवन नासलेले. आयज न्ही ते बरे पिकला. सो म्हटलें आयज तुमकां कितें करया म्हटलें, नाल्यार कितें जातलें बरें ते पिड्ड्यार जातले. खूब पिकला ते चिबडचे की करता गोडशे करया. 2 येतले रेसिपी, फाल्यां एक येतले कित्याक ते खूब व्हडले आहा ते. आनी आमगे इतलो कोण खातलो, खूब मोव जाला. हे पळयात मोव पिकला सारके. सो आयज ते करया म्हटलें, गोड घालून दाखयता तुमकां. आनी फाल्यां एक रेसिपी येतली तुमकां. मम्मी उबारले ते कर. मम्मीन सांगला म्हाका कितें तें. सो फाल्यां येतले, फाल्यां तुमकां हांव शेअर करता. करया, हांवें केन्ना खावंक ना. मम्मी उबारले सांगला म्हाका हाणें रेसिपी कितें करप तें. इजी आहा, सो फाल्यां करया. ओके, चला नुस्तें मातशें साफ करता आनी ताका दवरता फ्रिजीन. चला. सो हें पळयात, हें पडलें आमकां 200 रुपये. हाफ किलो घेतला हांवें. 1 किलो 400 रुपये म्हणपाक. सो हें हाफ किलो घेतला हांवें. आनी इसवण चड व्हडलें ना, हें धाकटें आहा. आतां आतां इसवण म्हळ्यार जीव घेतलें हांवें. आनी कुल्ले पडले आमकां 300. आनी किंगफीश पडले आमकां 600. ओके, धाकटें आसलेलें तें. सो आतां हांव सगळें कांयच करचें ना, पळयता फ्रिजीन दवरता हांव. सो दाळ आहा न्ही, दाळी वांगडा फ्रायच बरें जाता. सो सगळें हांव क्लीन करचें ना. किंगफीश एक क्लीन करता सगळें. आनी पापलेट 1-2 फ्राय करता आयज. आनी कुल्ले पापलेट बरें आहा, धाकटें आहा पण बरें आहा. सो संडे करी करतले. ओके, सो हें हांव क्लीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो जालें. आनी हांगासर न्ही हें पळयात, हें आतां आमकां रातचें न्ही आतां जातलें. ओके, मीठ लावन दवरला, मागीर ताका मसाला फ्राय करतले. सो आनी एक न्ही आयज आसा 23. हय, आयज ब्लावज म्हाजे रेडी आसा खंय. सो यादूच ना म्हाका सकाळी म्हणजे ब्लावज बी हाडूंक जाय म्हणून. आनी वयतना हांवें ते स्लीप ते व्हरूंकूच ना न्ही, सो ताका लागून उरलें म्हाजें आयज. सो पळोवया सांजचें बीन वचून हाडूंक जाय ब्लावज, घालून पळोवंक जाय कशें कितें आहा तें यादूच ना म्हाका आयज. नाल्यार वयतना घेवन वचपाचें स्लीप. ओके, तो जालें. हांगासर दाळ रेडी आसा, शीत दवरतलें मागीर. तें कितें ओके अशें करता. एडिटींग व्हिडिओ घालूंक जाय न्ही, एडिटींग करता, शावर घेता, मागीर मेळटा तुमकां. ओके, फक्त मसालो लावून फ्राय करूंक जाय. जस्ट ताका आत्तां लायला न्ही मीठ, ताका लागून मातशें मीठ लागूंक जाय. आनी हांवें एक पार्सल ऑर्डर केल्लें, दाखय रे काडनाका. बेश्टे भयणीन सांगलेलें म्हाका ऑर्डर कर म्हणून. असले बास्केट आहा पळय, म्हणजे कपडे बीन घालपाक बीन असले. सो भयणीन सांगलेलें ऑर्डर कर म्हणून आपल्याक. म्हणजे आमी आतां वयतलीं न्ही चवथीक, ताका लागून. हे दवर थंय. सो काडून पळोवंक जाय म्हाका कशें कितें आहा तें, डॅमेज बीन जाल्यार काड पळोवया. सो हें पळय, आपल्या एकूच जाय म्हणपाक लागलें. पुरो एकूच जाय म्हणपाक लागलें, म्हणजे कपडे बीन घालपाक. तूं कितें घुसता भितर तशेंच. पळय हेजे पडले प्रायस 224. हें म्हाजें जालें खूब वर्सां. कपडे भितर 2 म्हाका 2 मेळाले, कित्याक हांवें 2 ऑर्डर केल्लेले. एक न्ही रितिकाचे टॉयज बीन घालून दवरला, आनी एक कपडे. हें भयणीक जाय म्हणपाक लागलें. मातशें पळय रे, पिनला जाल्यार डॅमेज ना मरे. आपलें एकूच पुरो म्हणपाक लागलें. सो बरें आहा, चल दवर. आनीक तेणें ऑर्डर केला. आनीक सांगलें तेणें म्हाका वेट मशीन, वेट चॅक करता पळय मशीन ऑर्डर कर म्हणून. सो ताका इतलें कळना थंयसर, ताका लागून म्हटलें हांवच करता म्हटलें. सो वेट मशीन येवपाचें आहा. ओके, वेट मशीन आसल्यार बरें घराडे वेट चॅक करपाक. ओके, चला शावर घेता मागीर मेळटा तुमकां. हां, सो आयलें हांव शावर घेवन. आनी नुस्तें फ्राय केलां दाखयता तुमकां. कुल्ले आनी इसवण आनी पापलेट फ्राय केला. आनी दाळ न्ही आयज सिंपलशें केलां हांवें. तूर दाळ आनी मूंग दाळ. हें पळय, मागीर मेळटा तुमकां की मागीर तें आमकां चिबडचें करूंक जाय. ओके, चला. सो हेका जें आतां करता पळय हांव चिबड रसायन सो म्हणटा, नाल्यार चिबड पोहा स्वीट. सो हांव हितून न्ही पोहा घालून करतलें. सगळें करचें ना, हाफ हांव दवरतलें फ्रिजीन. फाल्यां हांव एक रेसिपी तुमकां शेअर करता, मम्मी सांगला म्हाका. आनी हाफ आतां करतलें हांव. ओके, चला करया आमी. सो हें कट करून घेता. बरें पिकला सारकें, मोव जाला सारकें. हें पळय. सो हें दवरता हांव आनी हें करता. सो भायलें सगळें स्कीन काडून घेता आनी भितरले जे बियो बीन आहा पळय ते काडून घेवंक जाय आनी फायन चॉप करूंक जाय. ओके, तुमी ना जाल्यार न्ही क्यूब कट करून न्ही बेश्टें साखर घालून सुद्दां खावपाक जाता, बरें लागता हें. आनी श्वेताक हें खूब आवडटा, घेवन आयलो.
हाडटा सामके कच्चे आसले सारके. ते भितरले बियो आहा पळय ते काडून घेता. तो भायले स्किनू काडून म्हणटा काडपाचे. ओके, प्रमाणे तुम्ही कट करा. सो इतलेच हांवें कट करून घेतला. हें अर्दो उरला आनी हो हाफ. ओके, खूब करचें ना हांव, ताका लागून हें बेश्टें न्ही शुगर घालून खावपाक न्ही बरें लागता. सो इतलेंच करतलें हांव. ओके, सो हांगासर हांवें कट करून घेतला. सो आतां घालता हांव गोड जॅगरी. हांगासर न्ही हाफ कप घेतला हांवें जॅगरी. सो आतां घालता हांव कोकोनट मिल्क. हांगासर न्ही हांवें अर्दो नाल्ल पळय ग्रेट करून रोस काडून घेतला. ओके, ते घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी जे गोड आहा पळय बरें मेल्ट जावंक जाय. अशें ताका स्टर करत रावात. सो गोड न्ही हांगासर बरें मेल्ट जाल्लें आसा. टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां दिसता स्वीट कमी आसा जाल्यार तुमी गोड घालूं शकता. पण जे आतां हांवें घातला पळय गोड ते परफेक्ट आहा. चड गोड इतलें बरें लागना. ओके, परफेक्ट आहा आनी गोड मेल्ट जाल्लें आसा. सो हांगासर न्ही हांवें 1 कप पोहा ताका उदक घालून न्ही मातशें सोक करपाक दवरलेलें आनी ते बरें सोक जाल्लें आसा हे पळयात. ओके, ते घालता. मीठ घालता. सो आतां घालता कार्डमम पावडर, इलायची पावडर. तुका जाय तितलें. सो हांवें जस्ट 1/4 टीस्पून घातला. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालुया आमी चिबूड. चिबूड पयलीं हांव थोडेशें घालून पळयता. ओके, सो आनीक थोडे घालता हांव. सो जे हांवें कट केल्ले पळय ते थोडे घातला हांवें. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. तो हे आमचे चिबूड. ताका कितें म्हणटा तुमी सांगा. म्हाजी मम्मी हाका हें म्हणटा कितें हांवें विसरलें हांव. पूण बरें येता हें खावपाक. रोसांतले चिबोड म्हणटा मम्मी ताका. रोसांतले चिबोड. तुमी कितें म्हणटा म्हाका कमेंट करा. ओके, सो हें जाल्लें आसा. रितीको दिता. रितीक रावला वदोळच्यान. ओके, चला रितीक घे रे खाऊन सांग. घे चिबोड, रोसांतले चिबोड खाऊन सांग. बस बस बस. बरें हा रे. आतां बरो हा मरे तूं. सांग बरें कशें जालें तें. बरें. सो आतां बरो आहा तो. म्हणजे सकाळीं मातशें दुखतालेच कान तेजे. मागीर कांय ना, बरो आहा. ओके, सो शिव लेट येतलो आयज. 3 दीस न्ही इव्हेंट आसलें ताका. सो आयज लास्ट डे आसा. सो सगळें सामान बी काडून गेला. कितला येतलो खबर ना. तो सांगला शिवाक आकाशाको आपय म्हणून की खूब आहा न्हू तेची चिबड ते केला ते आतां. ताका लागून तो खातलो. बेश्टें ते फ्रिजीन दवर अशें उरता मागीर ते. ताका लागून येतलो मागीर आकाश. ओके, खावंक सांग तुमकां. खूब तेंपांनी केला. आतां मेळटा चिबड हाडून खायात. ओके, म्हाका आनी बेश्टेच साखर घालून खावपाक खूब आवडटा. बेश्टें कट करपाचें आनी साखर घालपाचें एकदम बरें लागता. सो आतां मार्केटाक खूब मेळटा. हाड आनी करात. ओके, खावंक सांग तुमकां कशें जालें तें. सो तुमी न्ही फाटल्यान पयलें आसतलें हांव एक बूक दवरता. जेन्ना कितें हांव रेसिपी बी करता न्ही हांव एक बुकार बरोवन घेता. नाल्यार कितें जाता खबर आहा सगळें विसरता हांव. मागीर एक घालपाचें विसरता. मागीर तें घालपाचें विसरता. खूब अशें जालां म्हाजे कडेन. सो केन्नाय हांव घेतलें आनी घालून घे. सो जेन्ना हांव कितें रेसिपी बी करता न्ही म्हणजे आयज म्हाका कितें करूंक जाय हांव बुकार बरोवन घेता. मागीर आतां याद म्हणजे बरें पडटा मागीर पळोवन मागीर करप. सो ताका लागून खूब अशें न्ही विसरता मागीर घालपाचें बीन. ओके, तरी तुका आवडलें न्हू रे. खावंक सांगता तुमकां. बेस्ट जाला. फोव घालात आं. फोव घालता बरें जाता. बेस्ट जाला. आनी चिबड आहा पळय तें खूब पिकलेलें. खूब पिकलें तें. फाल्यां तो एक रेसिपी तुका दाखोवंक जाय. नाल्यार तशें मागीर पिड्ड्यार तें केन्ना करूं ना हांवें. आनी हांवें खावंक ना सुद्दां. तर मम्मी बरें कर पावली. कशें जातलें बी कांय खबर ना. ट्राय करया आमी फाल्यां. ओके, सो हें खाता. मागीर आयज तो स्कुलाक वचोंक ना. ताजे बुक्स मातशे कंप्लीट करूंक जाय. होमवर्क बीन धाडला. तो स्कुलाक वचूंक ना न्ही ताका लागून. सो म्हटलें सगळें कंप्लीट करून घेता बुक्स तेजे आनी मागीर मेळटा तुमकां हांव. कळ्ळें. चला शिव आयलो तेन्ना. शिव सांगता तुमकां खावन कसो. शिव आयलो. बरें आहा. टेस्टी आहा न्ही. आकाशाक राव म्हटलें. खाव म्हटलें.
तो चला व्लॉग एंड करूया. जस्ट ऋतिकाचे सगळे बुक्स न्ही कंप्लीट करून घेतले. बरी दिसता जिवाक. बूक इनकम्प्लीट उरले न्ही टेंशन पडटा म्हाका ताका न्ही. सगळे बूक कंप्लीट केले आणि नाव घेता थोडेशे. साल्दाना सावंत, ब्रेंडा फर्नांडीस, रेखा शिरोडकर, नीना नाईक, इरफान सय्यद, सीमा मेस्ता, लविना परेरा, इमॅक्युलेट फर्नांडीस, जिजा देसाई. राव रे दाखवूया मागीर. राव रे. ओफिलिया डायस, फ्लॉरेन्स नोरोना. ओके सो हेतलें नाव आसा. आनी शिवांत कितें ऑर्डर केला म्हाका खबरूच ना. सरप्राईज कितें ऑर्डर केला पण तितूंतलें एक ताका आवडूंक ना. सो तो म्हणटा आपूण आतां रिटर्न करपाक ती बॅग रिटर्न करता तूं. ते पिशवी सगळे हांवें ते पार्सलचे बॅग सगळे पिशवी उडयला. काड तूं घाल दी. ताकाच तुमकां हांवें दवरला बेडार तुमकां दाखोवया म्हटलें. 3 तरेन ऑर्डर केला. एक ताका तें आवडूंक ना खंय. तूं राव काडनाका तूं. 2 बरें आहा दाखयता तुमकां. चला शिवनाथ बरो सांगना काय ना. हें पळयात शिवनाथ हांवें हांगा बरें न्हिदोवन दवरला तुमकां दाखोवपाक. सो हें न्ही डेली वेअर घालपाक हें बरें आसा. म्हणजे घरान घालपाक हें डेली वेअर. आनी हें पण हें न्ही शिवनाथाक आवडूंक ना. म्हणजे हांवें घालून ताका दाखयलें तो म्हणटा आपल्याक तें बरें दिसना पालो. सो हें आतां हें रिटर्न करतलें. बरो न्हिदला. सो हें रिटर्न करतलें. कपडो बरो आहा पूण ठीक आसा बरो आहा. पण हांवें घातलें ताका तें आवडूंक ना खंय. तो हें रिटर्न करता खंय. हें जस्ट घरा घालपाक बरो आहा. पॉलिस्टर हें पळयात पॉलिस्टर घरा घालपाक. ऋतिक दाखयता काय तुमकां. व्हेरी गूड. शोध कर न्ही जालें हॅपी. तें म्हणून आमी केलें मातशें हांव शिवनाथान जायत ना. ऋतिक आनी कितें दाखोवंक जाय खंय दाखय रे. तर थारो ना ताका व्हेरी गूड मेळ्ळा खंय. हें पळय खंय रे पळय. व्हेरी गूड मेळ्ळें ताका न्हू रे. तुमकां दाखयल्या शिवाय ताका न्हीद पडना. तुमकां दाखोवंकूच जाय न्ही. ओके चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. बाय ऋत्विक. बाय. आय लव यू फ्रेंड्स. प्लीज यू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय लंगा फेस्टिवल. ते कितें दवरला दाखयता राखी. बाय म्हण सगळ्या शिवनाथ. बाय. तू कितें रे हे जायना. चला बाय. आयज न्ही 2 बर्थडे आहा तांकां विश करया. तो फर्स्ट आसा नायला. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे नायला. आनीक आसा स्कायला. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे स्कायला. नायला. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय.